विश्वास तोडून बापा मुखार येतो आज्ञा सोडून बापा बसून घेता तुका आज्ञा सोडून बापा बसून घेता तुका बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं हृदयाच्या बहिणी भावानो या दिसा खातीर देवाक दिनवासतना छेसून थुरीकून रावून आमचे जिवीत आमी जियोंक ताची कृपा आनी बळ या मिसाच्या बलिदानांत मागुया आनी हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची बातका ओळखून घेवया हांव पातकी सर्वपरिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोरान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या पासत 35 सुकवार मरेक सगळ्या दुखांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या परस्परांत लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वपरिदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन Prathuya मी समी बेडयता ब्लेस्ड नोरोना हाचे पासत आयज तो आपणाचो वाडदीस समारंभता तशेंच मागुया जेनस वास आपणाचो 21 वाडदीस समारंभता तशेंच वेलन आंताव आनी जुवेला कुलासो आपणाचो वाडदीस समारंभता तांचे पासत मागताना सगळे पासत मागुया एरुयची कोण आपणाचो वाडदीस समारंभतात ओकासराचो दीस पाळटात तशेंच कोण पिडेत आसात जावं हॉस्पिटलांनी घरांनी तांणी आमकां मागूंक लायला ताचो उगडास करुया सगळी आमची मागणी बापाक ह्या मिसाच्या बलिदानांत उबारुया सर्वेस्पर आमच्या बापा निर्मळ कालसाचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण वगडायतल्यांक तूंच ते कोनवालायेन पोत्तून दिताय ओन भाटपणाच्या काळोखांतली तुवें आमकां सोडयल्याय तर स्वताच्या उजवाडाची वाट सांडून वचूंक कधीच तूं आमकां निर्मिनाकाय आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवत रोयता ससनाच्या ससनाक आमेन दोमदुताच्या इतिहासावेले वाचप जुदेवांक जावन कांय मनीस येवन भावांक अशें शिकोवंक लागले मोइजेसान स्थापलेले चाली प्रमाणे तुमी सुनोत करिनात जाल्यार तुमी तारण सोडूंक शकनात हे विशीं ह्या मनशा कडेन पावलो आनी बारामासाचो मोठो वाड विवाद जालो आनी पावलून आनी बारामासान आनी पवित्र सोबेंतल्या थोड्या जाणांनी जेरुसल्याक वचून त्या तोंट्या विशीं धर्मदूतान आनी जाणट्या कडेन भासाभास करची
म्हूण थारायले. म्हणटोच पवित्र सभेन ताका पाठयले आनी सामार्यांतल्यान वेताना कशे भाशेन विदेशांनी भावात्यांक वेंग मारली ते सांगीत गेले आनी ही खबर सगळ्या भावा भयणांक व्हड कुशलकायेन घेतली. ते जेरुसल्याक पावले तेन्ना पवित्र सभेन धर्मदूतांनी आनी जाणट्यांनी ताका येवकार दिलो. पावलो आनी बारामासान आपणाक देवान केल्ले तितल्याची खबर तांकां सांगली. पूण फारिसेवाच्या पंगडांतल्यान कांय भावात्यांनी अशी आडखोड हाडली. ताची सुनोद करूंक जाय आनी मोइसेसाची समोर तांकां सांबाळूंक लावूंक जाय हे विशीं भासाभास करून धर्मदूत आनी जाणटे एकठांय जाले. देवाचें उतोरें. देवाचे बरोबर. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटोच केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो आनी पावलां जेरुसल्या तुज्या दारवट्यांचेर आमची पावलां तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. मजबूत एकूच बांदावळीची अशें बांदून काडला आमच्या जेरुसल्या थंयसर पुलां चडून येता सर्वेस्पराची कुडां ती. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. तुय सर्वेस्पराचे नांव वाखाणून इस्रायलाचो कायदो थंयसर मांडल्यात मनशांच्यो सोंद्र्यो दाविदाच्या घराण्यांच्यो सोंद्र्यो. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. उद्गार Soy sorvespora. Soy sorvespora. Soy sorvespora. Soy sorvespora. जेजू म्हणटा म्हजे सवे रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रावता. जो म्हजी सवे रिगून रावता आनी जाचे सवे हांव रावता तो सुबाम फळां दिता. Soy sorvespora. Soy sorvespora. Soy sorvespora. Soy sorvespora. सुरेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे असो. जुवा परमडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले हांव खरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजे सवे फळां दिना तो धोर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो धोर एक फांटो ताणें ओदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमी नितोल जाल्यात. म्हजे सवे रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रावता. फांटो धाक वेलेक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशींच फळां दिवंक जायना. तशेंच तुमी म्हजे सवे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. हांव दाखवेल तुमी फांटे. जो म्हजे सवे रिगून रावता आनी जाचे सवे हांव रावता तो सुबा फळां दिता. कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सवे रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा कोत्तात आनी उज्यान उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सवे रिगून रावशात
आणि म्हजी उतरां तुमचे सोवे रावतीत जाल्यार तुमकां जाय ते मागात आणि तुमकां ते घडटले. तुम्ही सुबा फळां दिवची आणि म्हजेशीच तुम्ही जावचे, ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमाने प्रितेच्या भणी भावनो, आमच्या जिवितान प्रश्न येतात तेन्ना ओ आव्हानां उपरासतात तेन्ना आमी कितें कोत्ता काय? When problem arises in our life, what we do? ओ जावं घडये आमच्या जिवितान पिडेक लागून कश्टांक लागून आमी निराशी जाता तेन्ना आमी कितें कोत्ता काय? प्रितेच्या भणी भावनो, ह्या प्रश्नाचो जबाब आयचे शिवटमान आमच्या मुखार दवरता. पूण शिवटमनाचे नदर मातशे पयलीं एक घडणीचो उगडास येता. ती म्हणल्यार दोग जाण इश्ट एका हायकाक वचोन तयारी कोत्तात. आणि जेन्ना ते हायकाक वतात दोंगराचे वयर चडपाक, हो दोंगर बरो स्टीप आसता आणि स्लिपरी आसता, कित्याक बर्फ पडलेले, आयस पडलेले आणि आयस पडून स्लिपरी जाल्लेले. हाका लागून ते एक जाण गायड हायर कोत्तात. ते गायड आणि हे गायड हायर करून तांची मांडणी अशी आसता, कशे चलतले पळय ते वयर, कशे चडोंक वेतले ते दोरयेक धरून. तेन्ना पयलो गायड, मागीर एकलो इश्ट ट्रॅव्हलर, मागीर परतून गायड, मागीर दुसरो इश्ट तो ट्रॅव्हलर आणि मागीर निमाणो गायड. आणि ते वयर चडपाक, दोंगरार चडपाक, स्लिपरी दोंगरार वयर चडपाक सुरू कोत्ता कोत्ता मातशे वयर पावताच निमाणो आसलेलो पळय तो मातसो स्लीप जाता. पूण उरलेले 4 जाणांक लागून तो साल्वार जाता, पडोना सकला. मुखार वेतात वेतात वयर चडटात चडटात दुसरो ट्रॅव्हलर पळय तो स्लीप जाता आणि तो स्लीप जावन सगळीं जाण हुमकोतात, वयर सावन हुमकोतात दोरयेक धरून. पूण पयलो जो कोण आसलेलो पळय ताचे पांय सारके भितर रिगलेले आणि हाका लागून तो गोट आसलेलो आणि गोट आसलेलो देखून ह्या चौगांय जाणांक तो सांबाळटा, तांकां पडूंक दिना. आणि ह्या वरवीं ते सालमती आपणाच्या ठिकाणार वयर ते पावतात. प्रितेच्या भणी भावनो, हो पयलो आसलेलो तो गोट आसलेलो आणि तातूंत हे चौगूय जाण साल्वार जातात. जेन्ना आमी जेसूंत रिगूंत रावता तेन्ना कसलोय प्रश्न येवं, कितलीं आव्हानां आमच्या जिवितांत येवं, कितलेंय निराशीपण आमच्या जिवितांत येवं, आमी साल्वार जातले फकत आमी जेसूंत रिगूंत रावूंक गरजेचें. प्रितेच्या भणी भावनो, भाग्योन पावलो आनी बार्नाबास आयच्या पयल्या वचपान ताची खबर आमी आयकल्या. थोडे उपरासले कित्याक लागून क्रिस्तांवांनी सोनत करची ना. थोडे उपरासले जाणटे म्हणटा करूंक जाय, पावलो आनी म्हणटा कित्याक म्हणून करूंक जाय. प्रितेच्या भणी भावनो, मोजिसाची सुमती प्रमाणे आमी जियेतल्या, अंदूय सुमती प्रमाणे आमी जियेतल्या थोडे. आणि हे थोडे उपरासतोच पावलो आनी बार्नाबास क्रिस्तांत रिगूंत रावून आपणाचे हे थोडे उपरासल्यात ते सुटावे करतात. जेन्ना क्रिस्त म्हजे सोबे आसता तशें तेन्ना म्हाका भिरांत जिवितांत येना. कित्याक क्रिस्तांत हांव रिगूंत रावता, क्रिस्त म्हाका आदार आनी बरवासो जाता. आमी क्रिस्तांत रिगूंत रावूंक आमच्या जिविताची पावलां फुडें व्हरूंक ताची कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन. म्हज्या भयणी भावानो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पदिनांत देवपाक
मानता तसले जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लागीं पवित्र सभेच्या आदोगां सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोरेस्पर आमच्या बापा ही पास परबेच्या समोरमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोष भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनोवन जिवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो येवन तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या हुस्कोत सैमान नव्या जिविताचे बळ वाडत वचूं. आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोषाक आमी पावूं. आमी मागतांचे पुता जेजूचे नांवेन. सोरेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमी उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा स्वर्ग खाली आमी तुका वाकाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेचे कित्ते आनी वाकाणी वाडट्या दोबाच्यान आमी कोच्ची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपुर्नायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचो चल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा खरोच तू पवितून सगळ्या पवितपणाची सोर तुझ्या पवित आत्म्यांक धाडून ईद आनी पवित करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेज घेयात आनी पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनच्या पासत ते वारोतेले हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawattacho good or gotoya. Chokur sarani purom chibot pola purvi tuveyam kasuduli sumya. Samsaraja sorgonara amchi
बापाचेच्या मनाचो आनी पुनवंचोनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो आनी सोडुनेची काल समोर पिताव तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पयत आत्म्या उर्वे एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सोरेस्परा की प्रितुमेचेर विस्तारले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनोन चिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी ज्येश्ठा कोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजी पोरसुलीत मुखां मोल पोलिवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्योन तुझे तिचे पोती आनी आमच्या आस्कार्या सांगाती भाग्योन तो दुता भाग्योन तुझे वास आनी सोर खाली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे संगताची महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थाय पयत आत्म्याच्या एकपणान सोर पदीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सोडूनदाराची याज्ञा मनान धरून ताणें पयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा समिच्या तुझें नांव पयलीं जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपठो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भूस आनी आमकां तायनीन पडोवन दिवं नाका पूण वायदांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायदांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी सोरीच्या सुखाक आनी आमच्या सुदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरयता तर आमकां जीवदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आगांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोदूताक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय तुमचे पयत शुभेच्छा बाटाचे दिसकाल आमची कशी परवणे तिका शांती दी आनी तूं सगळे एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी रासवत उलयता सासनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिले संवसाराचे पाप कापले आमची काकूट कर देवाची शिले संवसाराचे पाप कापले आमची काकूट कर देवाची शिले संवसाराचे पाप कापले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळी सुभागी सोमिया ती म्हजे भितर म्हाका भावना म्हणजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
rao che vilit na ring lo le fate din forsat me sukor vetle Jesus da quim ami fate dal ciao jivan ami jivi Jesus da quim ami fate dal ciao jivan ami jivi Rego brava monte sove ha vui rao da tum che sove vô cô đô she chi vi tum che su ba boni su forsat le Jesus da quim ami fate dal ciao jivan ami jivi Jesus da quim ami fate dal ciao jivan ami jivi प्रार्थूया. सरस्पर आमच्या बापा आमची सोडवण समोर म्हूण आमी तुका गांवाचो उणो आनी दाकाचो सोरो भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनोवन जिवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिलाय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गोरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सालामती पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुझे पुता जेजूचे नावे. सोडस्पोत तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदिदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार Boron sogli tuja moga Sonsarata mi botum sai Eka moga na ani bavarta Sodas glory Christa saucha Sasna jivita vati Tuamka sabaldur dunia Eka mogam na ani bavarta Sodas glory Christa saucha Sasna jivita vati